उसगांवां MRF फॅक्टरी लागसार एका प्लॉटार एके बायलेचो खून जाला। तिचे तकलेर फातर घालून तिका मारल्या म्हणपाचें पळयल्यार दिसता। पुलिसांक मेळ्ळ्या ते म्हायती प्रमाण सोंपल्या ते बायलेचें नांव सुवर्णा सूर्यकांत गावडे। ती मूळ रामनाथी बोकड भागांतली। हो प्रकार खुनाचो म्हणपाचें फोंडेचे पुलिसय सांगतात। मात कोणे आनी कित्या खातीर खून केला तें अजून समजूंक ना। ह्या म्हयन्यांतलो हो फोंड्या वाठारांतलो तिसरो जाल्यार उसगांवचो दुसरो खून। She has died due to that injuries. She is subsequently identified as Suvarna Suryakant Gowde from Bokadbag, Ramnathi. We are registering a case of murder and the investigation is on. Aged around 35 to 40 years. Motive probably is yet to be established, but scuffle is seen. Clothes were torn. Suryakant आणि आडनाव गावडे. वर्ष किती तिका? 13 वर्षापूर्वी 40 वर्ष असतात. 38. म्हापशा तारीकडेन पावसान देगण कोसळत म्हण थंयच्या लोकांक भंय पडला। पालिकेन हे खातीर पावलां उखलची म्हण लोक मागणी करतात। हे पयलीं देगण कोसळून थंय एकलो भुरगो सोंपला। पोरूय पावसान देगण कोसळून घराक मार बशिल्लो। म्हापशेचो नगराध्यक्ष आनी उपजिल्लोधिकाऱ्यान तार न्हंयच्या वाठाराची पळोवणी केल्या। हे गजालींनी लक्ष घालपाचें उतर थंयच्या लोकांक सध्या दिलां। 2002 शेवटीन पडले आनी वयर एक भुरगो पिड्या आलो। मागीर हें पडलें आतां हें पडोन आमची लुकसाण जाली। आतां एक पाडपाचें आहा तेजे कितें तरी विचार करपाचो नाल्यार आख्खें घर वयता आमचें। Myself, chairperson of the Mapsa Municipal Council, CO and other engineers officer, we have inspected this site. Engineer of the PWD have been requested to make some sort of the solutions to avoid any untoward incidents, and we are going to take some precautionary measures. हे जे हांगा आमी पळयले तेचेर आतां ते आमचे इंजिनियर आहात तेंच्यांनी सजेस्ट केला एक 3 मिटरचे रिटर्निंग वॉल आनी तेचे उपरांत आय चॅनलचो ताका सपोर्ट दिवन टेम्पररी सोल्युशन काडचें म्हणून। नाल्यार येदे व्हडले खडप ते दबरून जर घरार बी पडात जाल्यार अशें बरो व्हडलो प्रॉब्लेम जावंक शकता। कित्याक फाटल्या वर्सांनी आमी पळयला ते इगर्जे कडेन जाल्लो। तुया हॉस्पिटला खातीर आशिल्ली हजारांनी चौखण मिटराची सुवात वापर नासतना पडल्या। तुयेंकार उपचारा खातीर वतात म्हापशा आनी बांबोळे। तुयेंक बऱ्या पैकी सरकारी हॉस्पिटल आसचें अशें थंयच्या लोकांक दिसता। सरपंच विजयालक्ष्मी म्हणटा थंय हॉस्पिटला खातीर 10,000 चौखण मिटर सुवात आसा। सरकारान थंय एक बऱ्या पैकी हॉस्पिटल बांदचें। ह्या सुवातेर कांय रूम काडिल्ले आसात ते मोडून हॉस्पिटल बांदचें म्हण सरपंच मागता। पळयात विनोद मेथराचो रिपोर्ट। तुळे हॉस्पिटलाच्या संदर्भात म्हणजे आमचे तुळे हॉस्पिटलान जे 10,000 स्क्वेअर मिटर सुवात आहा थंय खूबशे गाळे आहात बेकार पडलेले मोडलेले। ते गाळे मोडून थंय एक बरे सुसज्जित असे व्हडले हॉस्पिटल करचे आमच्या मिनिस्टरान हेल्थ मिनिस्टर आहात तेंच्यांनी आनी आमच्या पेडण्याच्या लोकांक एक बरी सोय करून दिवची हांगाच्या हांगा। नाल्यार तांकां जे भायर म्हापसा बांबोळे वचपाक जे त्रास जातात ते कमी जातले आनी आमचे आमदार जे आहात मंत्री हेल्थ मिनिस्टर आमकां विश्वास आसा की ते बेगिनाच्या बेगिना थंय एक व्हडले हॉस्पिटल करतले जेणे करून की भितर सगळे सोयी आसतले। वास्को कांय कडेन फुटपाथांचें काम PWDन अर्दवट सोडिल्ल्यान लोकांक आनी थंयच्या पसरकारांक बरीच कास्तीक जाता। गिरायकांक यो वच करपाक त्रास जाल्ल्यान तांच्या धंद्याक मार बसता। धुल्ल जाल्ल्यान वेपार पिड्ड्यार जाता। पावसा पयलीं ह्यो गजाली जाग्यार घालच्यो म्हण पसरकार मागतात। पळयात सुरेंद्र मडकयकाराचो रिपोर्ट। आमकां कितें दिसलेलें की PWDन जें काम स्टार्ट केल्लें आमच्या सिटीन जावं आमच्या सिटी बस स्टँडा कडेन जे फुटपाथ आनी आमचे शॉपाचे मुखारले फुटपाथ पण आमकां अशें आसा आसली की तेंच्यान बरें कितें करून दाखयतलें म्हणून। पण एक सायडीची तेंच्यान फुटपाथ कंप्लीट केली पण आमच्या शॉपाच्या सायडीची फुटपाथ आसली तेंच्यान कंप्लीट करूंकच ना जाल्यार आतां ती म्हाका दिसता
पांच म्हयने जाले आसतले. कॉन्ट्रॅक्टरान कितें तेंचे प्रॉब्लम आहा ते आमकां खबर ना, पण PWDन कितें आहा ते आमचे प्रॉब्लम हे सॉल्व करपाचो. बेगीन ते आमकां फुटपाथ क्लियर करून दिवपाचो तेंचे. राकेश जयसवार है. राकेश जयसवार, आपके दुकान के सामने अभी ये गटर का काम यहाँ पे चालू किया था. हाँ जी. PWD ने. हाँ. कितना महीने से बंद है और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं? नियरली हो गया 8 महीने पहले से बंद है अभी काम. ये सिर्फ यहाँ पे खोद के चले गए वो लोग और कोई भी आता नहीं, रिपेयरिंग करने के लिए भी कोई नहीं आता और एकदम जो भी पब्लिक बहुत हार्डशिप होता है यहाँ पे आने के लिए. और हम लोग इस वजह से तो क्या प्रॉब्लम होता है? यहाँ पे जो भी कस्टमर हो उनको जम करके आना पड़ता है. कोई तो गड्ढे में भी गिर जाते हैं, तो उन लोगों को आने, इस वजह से हम लोग का धंधा भी बहुत स्लो चल रहा है यहाँ पे. आपका कपड़े का दुकान है, मट्टी भी बहुत धूल मट्टी तो एकदम ज़्यादा है. हरदम कपड़ा साफ करना पड़ता है हम लोग को, हरदम झाड़ पोछ करना पड़ता है. सर ये गड्ढे की वजह से लोग गिरते भी हैं, बुजुर्ग भी आते हैं, सब गिरते हैं और डस्ट बहुत उड़ता है, कपड़े भी गंदे होते हैं और कस्टमर भी बहुत परेशान रहते हैं इनसे. कितने महीने हो गए काम चालू हो गए? ये काम चालू हो गए कम से कम 5 महीने हो गए, लेकिन हम लोग उम्मीद रखे थे कि ये बन जाएगा, बहुत अच्छा होगा, लेकिन कुछ बना नहीं, उस पर कोई नज़र नहीं डाल रहे हैं. पेसेंजर जाऊन कन्फ्यूज जाऊन पेसेंजर घुस पण फोडू बी शकतात. हाजी पहिले आम्ही कंप्लेंट तुमचे कडेनच पहिले केल्ली, त्याच्या बद्दल अजून काय कोणी एक्शनच घेऊन ना. आणि पेसेंजर खूप त्रास होता. 2-3 पेसेंजर पडले बी आणि त्यांचे उठोयचे बी आमचे पडले. ह्या बुथाकडे आमच्या सॅटेलायट बूथ जो आसता पणजी वास्को मडगांव जो वयता त्याच्या फुड्यान जे असते भयंकर डिफिकल्ट जाता. आता घेऊया आणखी एक व्यावसायिक विसव.